बेरेस्तारा अचकीत आयिल्ल्या अवकाळी पावसान वाळपय तशेंच सत्तरीच्या कांय भागांनी हाजेरी लावन बरेच लुकसाण केले। कांय वाठारांनी व्हड जाल्यार कांय कडेन कमी प्रमाणात पावस पडलो। ठाणेच्या हिवरे बुद्रुक गांवात चक्रीवादळाक लागून बरेच लुकसाण जाले। देवकी देवू गांवकर, कृष्णा गणेश गांवकर हांच्या घराचेर आंब्याचे झाड पडून छप्पर कोसळ्ळे। अंजली अनिल गांवकर हांच्या घराचे पत्रे, गोपिका गोपाळ गांवकर हांच्या घराची कौलां हुबोवन गेली। तशेंच हेर कांय घरांचे बरेच लुकसाण जालां। फाटल्या सप्तकात लेगीत वाळपय नाणूस हांगासर चक्रीवादळाचो फटको बशिल्लो, जाल्यार फाटल्या म्हयन्यात शिरसोडे आनी सुरंगुली लेगीत चक्रीवादळात वाळपय सत्तरीच्या भागांनी बरेच लुकसाण जालेले आसा। काल एक मोठे वादळ झाले, चक्रीवादळ, आणि त्या वादळात आमच्या गावाचे हिवरे गावाचे खूपशा लोकांची घराचे नळे गेले, 2 घरांचे आमच्या पणस पडले, आंबे पडले आणि खूपशी लुकसाण जाल्ली आसा। आमचो एक गरीब गांव आणि ह्या गरीब गांवांत आणि हे वादळ जाल्या कारणात खूपशी लुकसाण जाल्ली आसा आणि आमी सगळे आमचे पंचायती इन्फॉर्म केल्ले आसा आणि तलाठी आमचो हांगा पावल्लो आसा। तशेंच आमचे फायर ब्रिगेड पावोवन तेंच्यांनी आयज झाडां कटींग केल्ली आसा। तशेंच आमचे आमदार पर्या मतदारसंघाचे आमचे आमदार आमची भाभी हेंच्यांनी हांकां इन्फॉर्म केल्या बद्दल हांकां इन्फॉर्म केले आणि तेंच्यांनी आयज बेगिनात बेगीन येवन तेंच्या मनशांक धाडून तेंच्यांनी इन्क्वायरी केली आणि तेंच्यांनी सांगलां की बेगिनात बेगीन हांव तुमचें हें काम करून दिता अशें म्हणून सांगलां। भाभीक मी मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी हे मदतीचो हात आमकां बेगिनात बेगीन दिलो आणि आमच्या गरिबांक तेंच्यांनी खूब सहकार्य केलें। त्या खातीर मी तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि तेंच्या कार्याक बरी उर्जा मेळची आणि तांकां सगळ्या कामाक यश मेळचें, देव बरें करूं। वाळपयच्यान सपना सामंता सयत गोमंतक टीव्ही।